असीम दर्या आणि दोंगरा मदीं वेंगेन रावपी मनीस जात आनी जिवावळीक पावस उदक शिपडून दर्या जितलोच महत्वाचो तितलेच दोंगर. आपल्या वेंगेन झाडां पेडां रानां वनां जिवावळ आसपावन तांकां राखपी तांचो सांबाळ करपी धर्तरेवेल्या 84 लाख योनींचो पोशिंदो जितलो दर्या तितलोच दोंगर. आणि हे धर्तरेची पर्वतावळ हिमालयाची बर्फाळ शिखरां अस्तंदेसावन दक्षिण उदेंते मेरेन पातळिल्ल्या अथांग दर्या हांचे वेंगेत ही भारतभूंय. जैव विविधतायेन नटिल्ल्या निसर्ग सुंदर माणकुल्या गोंयची सोबीतकाय आनी नितळसाण राखपी अस्तंत घाटाचे हे दोंगर आनी दोंगुल्ल्यो अश्योच. दर्याचे खोलीक वचून सोद घेवपाची अभ्यासपाची मनशाक जितली जिज्ञासा तितलीच हे दोंगर दोंगुल्ल्यो पर्वत पदांक्रांत करून तांची शिखर सर करपाचो हे साहसी. तरण्या ट्रेकरांचे नवजमातीक मोठे उत्साह. मात दर्याची खोलाय गाठली वा हिमशिखराचेर बावटो उबारलो म्हूण तो दर्या आनी त्या पर्वताचें व्हडपण ल्हान जायना. आज वाडटे लोकसंख्येचे वसणुकेची गरज भागोवंक मनीस ह्याच दोंगर दोंगुल्ल्यांनी रस्ते रेल्वे मार्ग वीज पुरवण वसणुकेचे प्रकल्प उबे करूंक लागला. मनसाचो जितलो अतिरेक तितलो सैम खर जातलोच. हीच जाणीव हीच देख हाचेच स्मरण मनशाक सतत उरचें म्हूण 11 डिसेंबर हो आंतरराष्ट्रीय पर्वत दीस म्हणून आमी मनयतात. मनीस जातीक ह्या जीववर्धन पर्वतां विशीं कृतज्ञताय जागी जावची जागी उरची हो आंतरराष्ट्रीय पर्वत दिसा आमचो ल्हानसो यत्न. When we do treks, it is then when we realize that nature and simplicity can give us so much more than what we think we need. तर आमकां इतले सगळे फ्रुट्स दिता, आमकां ट्रीज ऑक्सिजन दिता. माउंटेन्सार गेल्यार यू गेट पीस, यू गेट व्हेरी पीसफूल यू फील. It is only when you are living in a tent which has a snow over it that you understand the value of the roof over your head. That peacefulness which you get when going out of the society, which is like congested, pollution, every noise, everything, the peacefulness is not more. नमस्कार, हांव धनश्री मणेरीकर आणि प्रुडंटाच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासावन येवकार. आयज जावन आसा 11 डिसेंबर. 11 डिसेंबर हो दीस वर्ल्ड माउंटेन्स डे म्हणून मनयलो वता. पशु पक्षी जावं प्राणी जावं यांच्या खातीर हे दोंगर जितले महत्वाचे आसात तितलेच ते सामान्य मनशां खातीरूय महत्वाचे आसा. पण आयज जी विकासाच्या नांवांचेर दोंगरांची जावं झाडांची जावं जी कत्तल सुरू आसा ती खंय तरी थांबपाची गरज आसा. सो ह्या 11 डिसेंबराच्या निमतान ह्या दोंगरां विशयी दोंगरांच्या संवर्धना विशयी जागरूकता निर्माण करपाचें काम केलें वता. आयज ह्या दिसाच्या निमतान आमी 2 माउंटेनर आसात त्यांच्या कडेन भासाभास करतली. ट्रेकिंगाच्या निमतान जावं हे जे माउंटेनर्स आसात ते विविध अनुभव या दोंगरांचेर वचून घेतात. सो आयच्या दिसा त्यांचे हे अनुभव आमी जाणून घेतली. चला तर पळोवयात कोण आसात हे 2 माउंटेनर. सो आयज वर्ल्ड माउंटेन डेच्या निमतान आमी मेळपाक आयल्या उर्वी अनिल पाटील हे 15 वर्साचे माउंटेनर. वयाच्या 10व्या वर्सा हिमाचलांतलो सरपास हो माउंटेन त्यांनी चढून एक रेकॉर्ड केलो. ते यंगस्ट माउंटेनर थारले. सो आयज तेच्या कडल्यान त्याची ही वेगळी जर्नी आमी जाणून घेतली. सर मेळयात उर्वी अनिल पाटीलाक. हॅलो उर्वी, तुझे प्रुडंटाच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन खूप खूप स्वागत. थँक्यू. सो उर्वी, आयज आमी पळयता तूं आतां 10थाक आसा आणि तू वयाच्या 10व्या वर्सा हिमालयातलो सरपास ट्रेक चढून गेले आणि यंगस्ट माउंटेनर थारले. सो तुज्या एजींतली जी भुरगीं आसा, तुज्या जनरेशनाची जी भुरगीं आसा ती चड करून मोबायलाचेर गेम्स खेळपाक ऑर एनीथींग अशेंच फॅशन म्हण
अशा हेतून चड इंट्रस्ट घेताना दिसता. आनी त्याच जनरेशनांतले तूं इतले कमी वय आसून निसर्गाची आवड जावं ट्रॅकिंगाची आवड ही कशी कितें डेवलप जाली, तूं कशें कितें रमलें तातूंत? सो लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग मी फोन वापरत नाही हे म्हणणं थोडं अयोग्य होईल. बट हे मी ॲटलिस्ट आय बिलीव्ह सो की जर त्याच्यापासून वेगळी कुठली आवड असेल तर ती आवड फॉलो करणं हे एवढं अवघड नाही आहे. सो इफ यू नो युअर प्रायोरिटीज यू कॅन रिफोकस. आणि ट्रेकिंगबद्दल म्हणायला गेलं तर मी लहानपणापासूनच ट्रेकिंगशी रिलेटेड ॲक्टिव्हिटीजमध्ये थोडी इन्वॉल्व्ड होते. मी बराच असा ॲडिक्वेट वेळ नेचरमध्ये घालवला आहे आणि पॅरेंटल एक्सपोजर इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट या गोष्टींबद्दल. जणू काही आता मी लहान असल्यापासून मला सेलिंगला न्यायचे, कुठं सेलिंगला तर कधी फॉरेस्ट कॅम्प्सला. सो ही आवड लहानपणापासूनच होती. वन्स यू हॅव दॅट इंटरेस्ट ती अर्ज थोडी वाढत जाते की ओके आय डू वॉन्ट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड. सो ट्रेकिंग तिथनं स्टार्ट झालं इव्हेंच्युअली. पण तुजे म्हणजे घरांत कोणाक तरी ही आवड जाय आसपाक पडटा तेन्नाच भुरगीं आसा ती त्या फिल्डा कडेन वळटात. सो तुमच्या घरांत कोणाक अशी ट्रेकिंगाची बी आवड आशिल्ली? माझे बाबा ॲक्च्युली ते भरपूर ट्रेक्स करत होते लहानपणी त्यांच्या वयात पण आणि आत्ताही करतात. आणि त्यांना ही आवड माझ्यापेक्षा ॲटलिस्ट थोडी जास्त आहे ऑब्वियसली. आणि पण त्यांना बघून थोडंफार मी पण इन्फ्लुएन्स झाले. सो माझे बाबा आणि त्यानंतर माझ्या बाबांना बघून माझ्या काही आंटीज वगैरे होत्या त्या पण ट्रेकिंगला सुरुवात कराव्या लागल्या. मग त्यांना सगळ्यांना सोबत बघून हा इंटरेस्ट त्यांचा बघून मलाही थोडंफार ते स्पार्क झालं. सो तिकडनं दॅट इंटरेस्ट स्टार्टेड. पण आता उर्बी आमी फाटी मातशें वचुया. सो तुवें वयाच्या कितल्याव्या वर्सा पासून हे ट्रेकिंगाक सुरू केलें आनी कितले माउंटन्स तुवें आयज मेरेन ट्रॅक करून तूं वयर पावला? आय स्टार्टेड ट्रेकिंग बाय द एज ऑफ 5 आय थिंक. आणि आत्तापर्यंत मी वेस्टर्न घाट्स असेल तर कुठे महाराष्ट्रीयन ट्रेक्स असतील ते ऑलमोस्ट सगळे कवर केलेत. रिसेंटली कळसूबाई केला होता जो इट इज द हायेस्ट पीक इन महाराष्ट्र, तो झाला होता. आणि गोव्यातलेही ट्रेक्स मी करत होते लहानपणापासून. सो तिथून. पण जेन्ना पांचवें वर्स म्हटल्यार खूब ल्हान तेन्ना तुमकां इतलें कळनासता. सो ती एक ट्रेकिंग आतां तूं 10व्या वर्सा सरपास चडून वयर पावलें. सो ती एक म्हणजे खंयचोय माउंटन चडपाचो आसूं न्ही एक तुका प्रिपरेशन जाय पडटा. तूं अशेंच आयज म्हाका दिसलें हांव वतलें माउंटेन चडून आनी फाल्यां गेलें अशें जायना. तेच्या खातीर एक तयारी जाय पडटा. सो ती तयारी कशी आसता आनी एक्झॅक्टली कितें करपाचें पडटा? सो ट्रेकिंगची तयारी करण्यासाठी बेसिकली इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू रिअलाइज वॉट सॉर्ट ऑफ ट्रेक यू आर डुईंग अँड वेर इज इट लोकेटेड. सो फॉर स्टार्टर्स जर नॉर्मल ट्रेक असेल की इट इज नॉट सो हाय लेवल्ड ॲट अ हाय अल्टिट्यूड यू कॅन स्टार्ट बाय प्रॅक्टिसिंग वॉकिंग. आणि तुमचं गिअर फार इम्पॉर्टंट असतं, युअर टेक्निक्स या छोट्या छोट्या गोष्टी नॉर्मल ट्रॅक्ससाठी ठीक आहेत. बट वेन वी कम टू हायर अल्टिट्यूड you never know what can come your way. So it is very important to understand the flora, the fauna, the weather that can take place. आणि ह्याच्यापासून वेगळं आणि काय असेल तर इट फिजिकल आणि मेंटल हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय थिंक त्या बेसिसवरती ऑलमोस्ट हाव यू कवर द ट्रेक हे सगळं त्याच्यावरती रिलाय करतं. फॉर फिजिकल फिटनेस यू हॅव टू वर्कआउट अलॉट. तुमचं डायट स्ट्रिक्ट लागतो. आणि असं पण होतं काही केसेसमध्ये की स्नो वॉकिंग इज सो मच डिफरंट दॅन नॉर्मल वॉकिंग. सो आता आपण इथे सी लेवलला असून आपण स्नो वॉकिंग कसं प्रॅक्टिस करणार. सो ह्याचे आपण रेप्लिका शोधू शकतो. सो वॉट रिझेंबल्स स्नो द मोस्ट? सँड. सो आपण एखाद्या बीचवरती जाऊन वॉकिंग प्रॅक्टिस करू शकतो कारण का दॅट इज व्हेरी सिमिलर टू स्नो. हे अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत फिजिकल फिटनेससाठी. आणि मेंटली ऑल्सो यू हॅव टू बी रेडी की यू आर रेडी टू वॉट्स अबाउट टू कम युअर वे. ही प्रिपेअरनेस जर तुम्हाला प्रिपेअर्ड असाल तर यू कॅन डू इट, यू कॅन गेट थ्रू. शुअर उर्बी. आणि हेच तुका विचारपाक वता आसलें हांव की एक माउंटेन म्हटलां थंयचें एनवायरमेंट
टोटल डिफरंट आसता. तूं जेन्ना सकयल आसता तेन्ना एनवायरमेंट टोटल डिफरंट आसता. सो तुजी बॉडी यूज टू जावप कठीण जाता त्या वेळार, खूब डिफिकल्टीज येता. सो अशें जेन्ना तूं आतां इतले तुवें आतां मेरेन कितले मावंटन्स चडून गेला तूं? I've done 2 Himalayan treks. Sarpas was 13,800 feet आणि हमता पास which was 12,700 something. आणि नॉर्मल सी लेवल ट्रेक्स भरपूर केलेत मी महाराष्ट्रामधला काही केलेत. आणि नंबर आय कांट गिव्ह यू व्हेरी स्पेसिफिक नंबर बट ॲट लिस्ट मोर दॅन 50 ऑर समथिंग. ओके, सो तूं 50पेक्षा चड मावंटन्स चडून गेला. सो अनुभव खूब निश्चितच खूब व्हडलो आसा. सो एक हे ट्रॅकिंगाचो एक्सपिरियन्स, थंयचे बरे वायट अनुभव सांगपाचे जाल्यार कितें सांगतले? असे वाईट अनुभव येत नाही आहेत माझ्या डोक्यात, पण देर इज व्हेरी वन स्पेसिफिक मेमरी दॅट कम्स टू माय हेड. आम्ही जेव्हा सरपास करत होतो, आय थिंक इट वॉज अ समिट डे. इट वॉज अ स्नो स्टॉर्म आणि समोरनं एक अशी वीज चमकली. समोरासमोर थंडगिरी नाही. आय थॉट आय वॉज गोइंग टू डाय. आय जेन्युइनली बिलीव्ड आय वॉज गोइंग टू डाय ॲट दॅट मोमेंट. पण हीच एक गोष्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट एनिथिंग कॅन कम युअर वे अँड weather specifically is one bad experience you can have. But aside from that, good experiences बघायला गेलं तर भरपूर आहेत. Bad experiences included. That is what made the trek worth it. So good experiences were getting to know the locals. I think जेव्हा तुम्ही ट्रेकिंग करता तुम्ही एका जागेला very closely you're getting to know it. And locals, the people are a part of it. So that was one good experience I had. That Himalaya me, I think it was one of the camps. I had this local friend with me who was our camp leader. She got us through the ways. So तिची फॅमिली होती तिथे, तिची आई होती. त्यांनी मला ब्रेकफास्टसाठी बोलवलेलं सहज की ओके का. सो आय वेंट आणि तिथं त्यांनी मला ब्रेकफास्टला काय एकदम जाड रोटी दिली जी इट्स हिमालयन स्पेशालिटी. आणि ते गेव मी द साग विच इज स्पिनच, राईट? बट दॅट स्पिनच वॉज वाईल्ड हिमालयन स्पिनच ॲज पर टू वॉट शी टोल्ड मी. आणि आय कॅन व्हेरी इझिली से दॅट तशा काही डिशेस मी आतापर्यंत ट्राय नाही केल्या होत्या. सो इट इज अ एक्सपिरियन्स यू रिमेंबर की ओके दिस इज अ डिश आय रिमेंबर, आय चेरिश्ड इट. आणि अशा बऱ्याच काही गोष्टी आहेत ज्या इन्क्लूड झाल्या त्या गुड एक्सपिरियन्समध्ये. शुअर उर्वी. आणि अशें म्हणटा की आतां ट्रॅकिंग ही स्वताच्या आवडी खातीर म्हणून तुमी करता, पण एक तुका विचारपाचें जाल्यार ह्या ट्रॅकांतल्यान एक्झॅक्टली तुमकां मेळटा कितें? सो एक्सटर्नल फॅक्टर्स बोलायला गेले तर you connect with nature on a very deep level. We live in a world that materialistically thrives off, पण buildings आणि cities किती accustomed झालो आहे. आता असं पण होतं की mountains are being cut off to build more cities and industries. So when we are so used to this sort of habitual life, when we do treks, it is then when we realize that nature and simplicity can give us so much more than what we think we need. We think we need a level of luxury to live a comfortable life. But nature has it all. It can already provide you with so much than you know. It teaches you the value of, to be able to appreciate the small things in life. It is only when you are living in a tent which has a snow over it that you understand the value of the roof over your head. So हे एक्सटर्नल फॅक्टर्स झाले. इंटरनल फॅक्टर्स बघायला गेलो आपण तर असंही आहे की when you are in a group, when you are trekking with a group, you understand the value of togetherness. You're trekking along. लोक तुमचे हात पकडून चालत आहेत. तुम्ही बऱ्याच दिवस सोबत राहून एक अटॅचमेंट शिकताय. हे टुगेदरनेसची व्हॅल्यू तुम्हाला कळते. बरं ठीक आहे, टुगेदरनेस नसेल तर जर तुम्ही एकटं पण ट्रेक करत असाल
then you understand the value of your solitude. So it is doing both things at once. तुम्हाला तुमच्या सॉलिट्यूडची गरज किती होती आणि किती आहे ते तुम्हाला समजायला लागतं. युअर लोनलीनेस कॅन टर्न इन टू पीस. आणि अशा बऱ्याचशा कॉन्ट्रडिक्शन्स पण आहेत जे ट्रेकिंग तुम्हाला शिकवतं. वेन यू क्रॉस अ समिट इट गिव्स यू दॅट सेन्स ऑफ अचीवमेंट. आणि it basically trekking and other sort of activities related to trekking can give you that sense of achievement that you are capable of doing things that you cannot even imagine you are capable of doing. So पूर्वी तुझे वय पळयल्यार तुझे विचार खरेंच खूप व्हडले आसात अशें म्हणपाक जाय खरें तर. आतां एक मेन क्वेश्चन, आतां तूं जस्ट 10th आसा म्हटलें तुवें, सो आतां तुज्या लायफांतलो अल्टिमेट गोल सांगपाचो जाल्यार यू आर अ मावंटेनर, तूं मावंटेन्स वता, सो ह्याच्याच फुडें वचून एक गोल सांगपाचो म्हटल्यार कितें सांगतलें? सो माउंटेनियरिंग रिलेटेड गोल बघायला गेलो तर इन 2020 इट हॅपन्ड. आय वॉज सपोज टू डू एव्हरेस्ट बेस कॅम्प बट इट नेवर हॅपन्ड. सो आता जर माझं 10th संपल्यावरती आय इंटेंड टू डू एव्हरेस्ट बेस कॅम्प. सो होपफुली आय विल डू एव्हरेस्ट. आणि बऱ्याच काही आहेत गोष्टी अशा ज्यो आय गेट टू डूइंग. तुवें सांगलें की तुवें 50 परस चड मावंटेन्स आसा ते चडून गेला तूं, आनी आतां तुवें सांगलें की तुका एव्हरेस्ट मावंटेन आसा तो चडून वचप तो तुजो गोल आसा. पण आनी अशें कितें आनी असले खंयचे मावंटेन्स आसा जे तुका चडपाक जाय, तुवें चडूंक ना आनी तुका चडून वचपाक जाय? किलिमांजारो समिट आहे, इट्स इन आफ्रिका. किलिमांजारो आहे. असाइड फ्रॉम दॅट ऑल्सो there are a lot of summits. Trekking बाजूला ठेवलं तर there's Atlantic summits and there are Antarctica related summits which you can do. So ते मला करायला आवडेल. आणि honestly whichever mountains life brings my way I'm ready to do it. So पूर्वी तूं तुज्या वयाच्या स्टार्टिंगूच हांवें सांगलें त्या प्रमाणे तुज्या वयाच्या भुरगीं आसा ती मोबायलाचेर टायमपास करतना आमकां दिसता. सो अशीं भुरगीं आसा, तुजी जनरेशन आसा ती, आनी आयज आमी पळयता आमच्या चारीय सायडीक निसर्गाची कशी कत्तल सुरू आसा विकासाच्या नांवाचेर जावं कन्स्ट्रक्शन्साच्या नांवाचेर. झाडां तोडून, दोंगर कापून थंय वचून बिल्डिंग्स बांदल्यो वतात. आणि खरेंच हें पळोवन खूब दुख्ख दिसता. सो ह्या आदाराचेर तूं सोसायटीक एक कितें मॅसेज दितलें? we cannot control what is happening, but the least as the youth, what we can do is raise our voices. If we are given freedom of speech and we are wasting so much of our time on things like social media, then why not take that time, that leisure time, and turn it into an activity for humanity, for nature. As much as the time that we are spending on things such as Instagram, we can use that time to speak against these things that are happening. हे आता बऱ्याचशा अशा ज्या गोष्टी चालल्यात अराउंड, we can always use our voice. And as youth, I think it is upon us की फ्युचरमध्ये आम्ही काय करतोय. So I think it is very important to understand that and take actions accordingly. थँक्यू उर्वी. तुजी 10th चल्ल्या, अभ्यासाचो लोड आमी जाणा कितलो आसता तो, त्या सगळ्यांतल्यान तूं टायम काडून आमच्या प्रोग्रामान आयले, तुजे अनुभव, तुजे विचार आमच्या बरोबर शेअर केले, त्या खातीर तुका खूब खूब थँक्यू आनी देव बरें करूं. हे आशिल्ले उर्वी अनिल पाटील. आयज उर्वीच्या वयाची जी भुरगीं आसात ती मोबायलाचेर टायमपास करतना दिसतात, सोशल मिडियाचेर बिजी आशिल्ली दिसता. आपल्या जनरेशनाक उर्वीन एक खरीच बरी मॅसेज दिला, ती म्हणजे आपली प्रत्येकाची जबाबदारी जावन आसा की आयज जी निसर्गाची कत्तल सुरू आसा, विकासाच्या नांवाचेर जी झाडांची कत्तल चालू आसा ती आमी रोखू शकना, पण त्याच्या विरुद्ध फुडें येवन एक आवाज उठोवंक शकता. आयज प्रत्येकान फुडें येवन आपली जबाबदारी ओळखून निसर्गाची ही जी कत्तल चालू आसा ती रोखपा खातीर एक आवाज उठोवचो. सो आयज आमच्या बरोबर अजून एक मावंटेनर आसा. त्याच्या विशीं सांगपाचें म्हळ्यार हालीं रिसंटली जुलयान लडाख प्रांत आसा थंयची मार्खा व्हॅली, ह्या व्हॅलींतले
3 दोंगर, प्रत्येक दोंगर हो 6000 मिटर परस चड उंचीचो. हे तिनूय दोंगर तेणी 62 वरां भितर वयर चडून पार केला. तर ते माउंटेनर जावन आसा गुंजन पंकज प्रभू नार्वेकर. आयज त्याच्या कडल्यान त्याची ही जर्नी आमी जाणून घेवयात. वेलकम गुंजन टू आवर शो. थँक यू. सो पयलो प्रश्न म्हळ्यार तुका विचारपाचो म्हळ्यार रिसंटली तुवें लडाख एरिया जी आसा थंयची मार्खा व्हॅली थंयसर 3 दोंगर चडून एक ग्लोबल रेकॉर्ड केलो. त्या खातीर तुजें अभिनंदन. पण ही एक नेचरा प्रती आवड, इतले तुजी पिराय आसा फक्त 12 वर्सां आनी इतल्या ल्हान पिरायेन हो इतलो व्हडलो रेकॉर्ड करप कशें कितें तुवें कशी कितें तुका आवड निर्माण जाली? वेल आतां म्हाजो पप्पा आसा, ताका केन्नाचें ल्हान आशिल्लें तेन्नाचें हांवें ताका पयल्लें आतां भरपूरशे रिमोट प्लेसीसान वचून आनी एक्स्ट्रीम खंय थंड जाग्यांनी वचून तो असले फोटोज आनी पिक्चर्स बी धाडटालो. आनी आय लायक डेवलप्ड अ फॅसिनेशन टुवर्ड्स देम बिकॉज आय वॉज यंग एंड सो आय ऑल्सो वॉन्टेड टू गो एंड आय गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट. Then I did some small 3 to 4 treks in Maharashtra as well, small, and afterwards I did vigorous training for it as well. I had to do on my treadmill walking and many various trainings, and then my father then said let's just go for Mount Kedarnath, which is my first actually like a semi high altitude trek. So that was my first trek. There me and my father, we both realized my potential. So then after Kedarnath shortly we did Chandrashil Parvat, and after that in last year December I did my Mount Everest base camp trek, which is 5000 plus meters high. And almost right after the Mount Everest base camp trek in January, I did my Chadar trek, which is done on the frozen Zanskar river, which is in Ladakh. Then after that in April or March something, I did my Friendship Peak, which is 5000 plus in May I think it was. And now recently in July I did my 3 peaks of 6000 plus meters, which is one is Regumalari 1, Regumalari 2 and Kangatse 2. So that's how I just did all this stuff. पण गुंजन तूं आतां हे ट्रेकिंगाची आवड तुका तुज्या पप्पाक लागून निर्माण जाली अशें तुवें सांगलें. पण साधारण आतां कितलीं वर्सां जालीं तूं हे ट्रेकिंगाच्या निमतान दोंगर बी चडपाक लागला? 2 वर्सां अशीं जालां आसतलीं. Almost 2 years I've started now, and in those I did all these mountains, so it was like right after. पण इन शॉर्ट सांगपाचें जाल्यार कितले दोंगर तूं पळोवन येयला? इन शॉर्टा भितर 6 दोंगर म्हणू शकता, आनी मागीर महाराष्ट्राचे थोडे केल्ले हांवें दोंगर, पण ते मायनर आशिल्ले मातशे. आनी गुंजन तुवें आतां उलयतना सांगलें की जेन्ना ट्रेकिंगाक आपूण वता तेन्ना बिफोर ट्रॅक तुका एक रिगरस ट्रेनींग वचपाचें पडटा, करपाचें पडटा. सो आतां जावं मार्खा व्हॅलींतले 3 दोंगर जावं किंवा ह्या पयले तुवें 6 दोंगर चडून तूं गेला म्हणून सांगलें. सो एक हेची प्रिपरेशन तुवें कशी कितें केली आनी तुका कोणाचो गायडन्स मेळ्ळो? वेल म्हाजो पप्पा आसा, ही वॉज लायक माय मेंटर. ही ट्रेन्ड मी, एंड फॉर माय ट्रेनिंग इट वॉज 3 times a day for 90 minutes at the speed of 6 kilometers per hour at max inclination. I had to walk, continuous walking for 90 minutes. It was no break in between, and 3 times. And after that I had to put a mask to imitate that low oxygen level because of the mountains and high altitude. And I had to carry a bag of approximate 10 kgs. सो हेची सगळ्याची तूं प्रिपरेशन तूं साधारण कितल्या म्हयन्या पयलीं करतालें? 1 to 2 months. आणि हे सगळें करतना दोंगर चडून वतना म्हणजे नेचर सदांच ब्युटिफूल आसता हें आमी पळयलां. पण एक सायडीक ब्युटी तर दुसऱ्या सायडीक खूब अशे अडथळे आसता. म्हणजे चडून वचप इतलो हाय दोंगर तुका ऑक्सिजन प्रॉब्लम जाता, मागीर फूड सगळेच खूब डिफिकल्टीज आसता. सो तुवें आतां इतले ट्रॅक्स केल्या, सो त्या ट्रॅकिंगांतले एक एक्सपिरियन्स, गूड एंड बॅड एक्सपिरियन्सीस सांगपाचे जाल्यार कितें सांग?
आतापर्यंत तरी असे काय भरपूर बॅड असे बी काही जावं ना. एवरीथिंग इज गोईंग नायसली अँड स्मूथली. पण एक स्लायटली जाल्लें कितें आतां कँग एट्सेटू सांगिल्लें नाय ते 3 केल्ले ते तातूंत भितर समीट नायट द वॉटर लेवल रोज अप्रॉक्सिमेट 1 मीटर आनी ताका लागून आमकां आमचें सबमीट आशिल्लो अटेम्प्ट तो डिले करूंक पडलो आनी नेक्स्ट डे केलो आमी. सो तो एकूच आशिल्लो आतां पण इतलो बॅड बिकॉज बाकी सगळ्या भितर सारके टायमार सारकें जालां सगळें. अदर देन अशें ऑफकोर्स बॅड वेदर आसता यू कॅनॉट प्रिडिक्ट नेचर एन ऑल. आनी गूड आमचें सगळें तेंच एवरीथींग इज गोईंग वेल सद्याक तरी. पण अशें दुसरे सायडीन पळोवपाचें जाल्यार आतां तुजें जनरेशन आसा, तुजें जनरेशन आसा तें मोस्ट प्रॉबेबली मोबायलाचेर टायमपास करतना दिसता, सोशल मिडियाचेर एक्टीव आशिल्लें दिसता. अशान भितर तूं एक वेगळी वाट सिलेक्ट करून त्या वाटेचेर चल्ला. नेचर आसा तातूंत तूं रमता, ट्रॅकिंगाची आवड तुका डेवलप जाला. सो हें कशें कितें म्हणजे कितें सांगतलें तूं तुज्या पिरायेची जी भुरगीं आसा? वेल म्हाकाय तशी आवड आसा इली, पण म्हाका आतां इतली आवड ना की हांव एडिक्टेड जाला अशें. आय प्रिफर गोईंग आवट मोर लायक म्हाका ट्रॅवलिंग भरपूर आवडटा. म्हणजे पप्पा बरोबर हांव भरपूर कडेन ट्रॅवल करता आनी आय एन्जॉय गोईंग आउट एंड एक्सप्लोरींग न्यू स्टफ. वेल आतां दुसऱ्या भुरग्यांक म्हणटलें की फक्त आवटडोर्स वचा बिकॉज रियलिटी इज मच मोर बेटर. सगळें दिसता तें डिजिटल आसा तें कोणा खबर फेक की रियल तें म्हणून. सो या. पण आतां तूं ट्रॅकिंग तुजें चालू आसा, एज्युकेशनूय चालू आसा. सो एक लायफांतलो अल्टिमेट गोल सांगपाचो जाल्यार कितें सांग? म्हाका आतां सपोज लायफान सांगपा जाल्यार म्हाका अन्नपूर्णा 1 कंप्लीट करपा जाय. तो एक ट्रॅकिंगा भितर मेन गोल आसा म्हाजो. आनी माउंट एव्हरेस्टूय आसा पण म्हाका अन्नपूर्णा 1 सगळ्यान पयलीं कंप्लीट करपाची. सो मेन गोल म्हाजो. ओके. आनी आज आमी अशें पळयता पळय हांगाच जी नेचर आसा तेची खूब व्हडा प्रमाणान तेची कत्तल जावं, झाडांची कत्तल जावं, डेवलपमेंटाच्या नांवाचेर आतां दोंगर जावं, हे दोंगर आसा तांकां कट करून थंय बिल्डिंग्स बांदप चल्ला. सो खंय तरी हे नेचर डिस्ट्रॉय करपाचे जे प्रकार चालू आसा ते एक सगळे विचारान घेतले जाल्यार तूं आयज सोसायटीक मॅसेज कितें दितली? नेचराक आतां यू शूड नॉट डू लायक दीस. नेचर आमकां इतले सगळे फ्रुट्स दिता, आमकां ट्रीज ऑक्सिजन दिता. माउंटन्सार गेल्यार यू गेट पीस यू गेट व्हेरी पीसफूल यू फील. And nowadays people are building roads because they're taking down the mountains and building tunnels and roads, which is harmful for the mountains. Like trekkers, we enjoy going over there, but because of the roads we cannot now. And that peacefulness which you get when going out of the society, which is like congested, pollution, every noise, everything, the peacefulness is not more. Now nature is giving us so many different beautiful things, but we are destroying it in the end. The earth is not supporting us afterwards, to not support us. तुका फर्स्ट टायम याद आसा खंयच्या माउंटन तुवें क्लायंब केल्लो? सगळ्यान पयलीं माउंटन हांवें क्लायंब केलो यू कॅन से माउंट एव्हरेस्ट. पण ताच्या पयलीं हांवें सेमाय हाय ऑल्टिट्यूड सांगिल्लो पळय केदारनाथ. वॉज माय सगळ्यान पयलीं केल्लो ट्रॅक यू कॅन से. बट इट वॉज यू कॅन से इट्स अ सेमाय ट्रॅक. पण तूं पयल्या फावट दोंगरार गेले, दोंगरा वयल्यान सगळी ब्युटी पयली, तो तुजो एक्सपिरियन्स कसो? हांवें अशी आतां केन्ना पळोवनाशिल्लें, तुका दिसता फोटोंचेर, बट रियल लायफान एक्सपिरियन्स करपाक ते डिफरंटूच आसता. एक्सपिरियन्सूच डिफरंट आसता ताजो. इट इज व्हेरी ब्युटिफूल थंय. एंड इन दी एंड आफ्टर कश्ट लागता तुका क्लायंब करपाक माउंटन, पण एंडाक ते व्यू आसता तो आनी अकम्प्लिशमेंट आसता दॅट इज व्हेरी नायस. How do you feel, Gunjan? Great. Congratulations for your success. सो थँक्यू गुंजन, तूं आमच्या शोचेर आयले, तुजे एक्सपिरियन्सीस शेअर केले, तूं ट्रॅकिंग कितलें एन्जॉय करता हें सांगलें आनी त्याच बरोबर तुवें सोसायटी खातीर इतली ब्युटिफूल मॅसेज दिली. सो भविश्यान तुजें कितले तुवें जे प्लॅन केला, जे ट्रॅकिंगाच्या बाबतीन जावं किंवा तुज्या लायफाच्या बाबतीन जे तुवें प्लॅन केला ते सगळे तुजे पूर्ण जावं अशेंच मागता आमी आनी तुका देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. तर हे आशिल्ले गुंजन पंकज प्रभू नार्वेकर. तेची पिराय जावन आसा 12 आनी ह्या 12व्या वर्सा तेणी 3 माउंटेन क्लायंब करून जेंची उंची आसा 6,000 मिटर प्लस अशे 3 माउंटन क्लायंब करून तेणी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड केल्लो आसा. तेच्या पिरायेची भुरगीं आयज मोबायलाचेर जावं सोशल मिडियाचेर टायमपास करतना दिसता, पण ह्या वयान
अशें व्हडले धाडस करून वयर मावंटेन क्लायंब करप हें खरेंच त्या खातीर गुंजनाचें कौतुक करप तितलें थोडें. तेच प्रमाणे त्यांनी सोसायटी खातीर जो मेसेज दिला. आयज आमी डेवलपमेंटाच्या नांवार जी झाडांची जाव ही दोंगर आसात त्यांची कत्तल जी सुरू केल्या ती खंय तरी थांबपाक जाय. कित्याक हो निसर्ग आमकां कितल्यो गजाली दिता. आमच्या जिवितांत निसर्गाचें खूब महत्व आसा. त्या खातीर तें महत्व ओळखून आमी खंय तरी एक ही सगळी जी स्वताच्या स्वार्था खातीर जे डेवलपमेंट चल्ला ते खंय तरी ताका खंय तरी एक ब्रेक लावपाची गरज आसा. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयानूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज ना तो ना हुंगरय ना. कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटिझन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.